अर्जुनाल विषय आम्ही अर्जुनाल विषय सत्संग करता आसती बाराचे बाराचे सत्संग हे ताजी वयरी. सो लास्ट टाइम आम्ही 9वा अध्याय ते केलेले. आज आम्ही बाकी अध्याय गीताचे कवर करचे प्रयास करू. सो पुराजनाल परमिशन घेऊन देवाला गुरु लुडगास करून प्रार्थना करून कलकलीन की एक नेक्स्ट 40 मिनिट आम्ही देवान दिलेले दिव्य जावन आशिल्ले गीताचे संक्षिप्त रूपात ताचे अध्ययन करूया. आम्ही कलकलीन प्रार्थना करून हे सत्संगा मुखार. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. आम्ही आता अर्जुनाला विषय सिरीज कंटिन्यू करता आसती. महाभारताचे मुख्य पात्र भीष्म पितामहांचाक सांगिल्लें विजय सखे विजय रथ तागेले म्हणजे कृष्णाल कोणी मित्र ना पुरापशी प्रिय जावन आशिल्लो कृष्णाल मित्र तो सखा आणि त्यांची तागेले सखाकची देवान पात्र केलेलें आसा हे दिव्य जावन आशिल्लें गीताचे मेसेज दिवच्याक गीता ज्ञान दिवच्या खातीर. सो खंयच्याय रुपार पळयलें जाल्यार अर्जुनाल चरित्र एक भक्ता रुपार असो एक चरित्र एक योद्धा रुपार असो विशेष असो. सो आज आमी ते दिव्य जावन आशिल्ली गीता ते कुरुक्षेत्राचे रणभूमीरी ते गीताध्ययन गीताच पाठ जाल्लो आसा ताची संक्षिप्त रुपार पळोवया. आमी पळयलेलें की कशी अर्जुनाक ते युद्धांतू म्हळ्यार ताका कुलधर्म आनी तागेले क्षत्रिय धर्मांतू कशें खंयच्याक प्रायोरिटी दिवचें तें तागेलें द्वंद आशिल्लें. आनी ताची उपारी मागीर ताणें कृष्णाल शरण येवन देवान गीता ज्ञान दिलें. लास्ट टायम आमी एंड करतना 9th चॅप्टर ते पाविल्लीं ती 9वा अध्याय ते आनी आमी एंड करतना ते मेसेजांत आमी हें पळयलेलें आसा की 9वा अध्याय ते एक प्रकार देव दाखोवन दिता की भक्ती म्हणजे शाश्वत जावन आशिल्लें, भक्ती म्हणजे पवित्र जावन आशिल्लें, भक्ती म्हणजे सरळ जावन आशिल्लें आनी भक्तीन तूं कितली शक्ती आसा म्हूण ते देव ते पुरा ते 9वा अध्यायांत दाखोवन दिता म्हूण एक रुपार आमी पळयत. आज आमी धांचे अध्याया देखून मुखार सुनवचें. सो आतां आमी पळयत की देव देवाल विशय सांगता आनी कशें सांगता की तागेले हांतू देखून पुरा जीव हे सृश्टी पुरा तागेले भितर देखून येवची म्हूण आनी तागेले गुर्त कळ्ळ्यार देवाल विशय मना वेल्ल्यार आमी ह्या संवसाराच्या कश्टा देखून पार जावेत म्हूण देव सांगता. आनी ह्या धांचे अध्यायांतूची 8 श्लोक देखून 11 श्लोक ते चतुश्लोकी गीता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हे 4 श्लोकांत सगळ्यांची गीताचे म्हणटात पळय एसेन्स आसा म्हूण सांगयता. आमी हाजे विशय फूड सत्संगांत सिरीज काडलेलें आसा ते युट्यूबार आसा. 4 सत्संग केलेले आमी एक श्लोका वयरी ते तुमी GSB भक्तवृंदाचे युट्यूब चॅनलार पळोवं येता. सो हे 2 श्लोकांत 8 आनी 9 श्लोकांत देवान सांगचें आसा की देवाल भक्त म्हळ्यार तांणी कसन करता ती आनी धांचे आनी 11 श्लोकांत देव सांगता की भक्तांना प्रीती दाखयले खातीर देव कशी परस्पर जावन तांकां एक प्रकार तांगेले भावनाक कशी देव परस्पर जावन ती प्रीती आपास दिता म्हूण पळोवं येता.
सो आमी त्या चतुश्लोकी भगवद्गीता ह्या 10 अध्यायांतू आसा. सो ह्या पुरो आयकतरी अर्जुनाक भार एक म्हणटा पळय तागेल्या मनार परिणाम जाता आनी देवा तो सांगता की देवा हांव तुका म्हणटात पळय तुगेल्या मुखार आनी कसलें परम सत्य म्हूण आनी भगवद्गीतांतू 10 अध्याय सांगचे आसा सर्वमेतद् एतद् ऋतं मन्ये म्हूण तुगेल्या किना मुखार कसलें सत्य ना म्हूण सांगता आसा. आणि भगवद्गीतांत आमी पळयत मस्त सकट पथ दाखयलेलें आसा देवाल्या पावच्या खातीर आनी जाल्यारीची अर्जुनांतू आमी पळयत 10 अध्यायांतू क्लियरली सांगता म्हळ्यार कसलें तांतू व्यत्यास ना की कृष्णुची परम सत्य म्हूण भूत भवान भूतेश देव देव जगतपते म्हूण अशी कृष्णाक अर्जुनान सांगचें आसा. आनी अर्जुनाक आतां आनीकय आयकूं का कसलें की आमकां कोणाले विशय कोणाले प्रती प्रीती आसल्यारी आमकां तांगेले विशय आनीकय आयकूं का म्हूण दिसता. खुशी जाता तांगेले विशय आयकुच्याक. ताका तशींच त्या प्रकार अर्जुनाक कृष्णान सांगिल्लें आयकून आनीकय सांग रे देवा म्हाका आनी तूं कशी हें सगळ्यांची तूं सांगिल्लें तें तुगेले भितर दखून पुरो सृश्टी येता कशी तें तूं सगळें हें सृश्टीन तूं कसन कसन जाल्लें आसा पुराय तुगेलें तूं पुरांत कशें आसा कशें आमी तुगेले विशय चिंतन करीत केन्ना म्हणून अर्जुन कृष्णान इंगिता तेन्ना देवान शिके आनीकय विशेश रुपार सांगचें आसा की ह्या जगत्यांतूय कशी देवाली विभुती आसा म्हूण हें म्हळ्यार देवान मस्त सकट दृश्टांत दिवचें आसा कशी देवतांतू इंद्र देव म्हूण कशी पर्वतांत हिमालय कशी प्राण्यांतू सिंह म्हळ्यार देवान सांगचें आसा कसं म्हळ्यार कसन एक श्रेश्ठ तुमकां दिसता तुमी तें पळयलें दिसता तें म्हगेली किर्ती म्हूण त्या मना वरयता म्हूण सांगयता. हांव पुराची वैर आसा देव सांगता. जाल्यार ही कसनात पुरा हें तुमी कसन कसन तुमगे संवसारांत सृश्टींत श्रेश्ठ दिसता तें म्हगेलीच किर्तीची म्हगेली शक्ती म्हूण पळयता. आनी देव मागीर हें सांगता की तुमी ह्या जगत्यांत खंयच्या विशयान आकर्शीत जाता ती तें म्हगेलें एक मात एक कीटी स्पार्क म्हणटात पळय देव सुर्या म्हण कसो जाल्यार हें तुमकां हें जगत्यान कसन खंयच्यान तुमकां आकर्शण जाता पळय तर ताची म्हगेली एक सान कीट तें एक स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर म्हूण देव सांगता. आनी आमी पळयता केन्ना आमकां शीं खावचें पुरो तेन्ना आमी एक सान उज्या किट्या येद्रार राबल्यार आमगेलें दें वचना. आमी मात सगळें उज्या येद्राक वचून बसल्यार ताची हुमसाणी मेळ्ळी येता. तशींच ह्या जगत्याचें आकर्शण सान कसन आमकां दिसच्या पुरो जाल्यार ताजेन आमगेलें आमकां त्या लायफा म्हणटात पळय सॅटिस्फॅक्शन मेळना. जाल्यार देवाल विशयीची देवाल भक्तीची आमी आमगेल्या जिवनांतू अभ्यास केल्यार ताजेन आमकां आनंद प्राप्त जावचें आसा म्हूण पळयता. कशें एक सान किटेन हुंसाणी मेळना आमकां उज्यान मेळटा तशें आमी पळयत हें जगत्यांतू कसन कसन छंद आसच्या पुरो आकर्शण आसच्या पुरो तें देवाल एक तें किटें मणक्याची ताजेन आमकां आमगेल्या आत्माक आनंद प्राप्त जावचें साध्य ना. देवाल भक्ती केल्यार देवाल चरण कमलार भक्ती केल्यारय प्राप्त जाता म्हूण. आनी देवान हें एक प्रकार अर्जुनाक दाखोवन दिवचें आसा की म्हगेली एक कीटी हें जगत्यान तूं कसन कसन आकर्शीत जाता काय म्हगेली पावर आसा म्हगेली शक्तीची एक कीट मात्र एक स्पार्क मात्र म्हळ्यार बद्द देव कितलो आकर्शीत आसच्या पुरो म्हूण हाचेन आमी अनुमान लावं येता आमी कल्पना करूं येता. आमगेली कल्पना शक्ती भायर आसा जाल्यार आमी म्हणटात हं. पळय त्या विशयार चिंतन करूं येता की हें जगत्याचें आकर्शण जावं सानसान व्हड आमकां आकर्शीत जावं तें देवाल एक कीट मात्र म्हळ्यार बद्द कितलो देव आकर्शीत आसच्या पुरो म्हूण. आनी आमी तें पळयल्यार आनी तांतू मुखारसून वचचें आमकां एक वाट दाखोवन दिवं येता म्हूण देवान. आनी देवान ह्या वेळी सांगचें आसा की पांडवानाम धनंजयम म्हूण. सो आमी पळोवं येता की हें एक प्रकार एक विशेश जावन हें एक भक्तीचें एक गूण म्हूण सांगयता की हें जगत त्या राबूनय
हे जगत्या विषय पळोवन वय आमी कशी देवाल खातीर प्रीती वाडोवन हाडूं येता म्हूण. म्हळ्यार खंयच्याय विशयी आमी पळयता ती तेन्ना आमकां तें मना वच्चें साध्य आसा की हे देवालयाची शक्ती आनी देवालयाची एक प्रकार कीर्तीची म्हूण आनी ताचे निमित्त आमकां देवाल प्रती भक्ती, प्रीती आनीकय वाडून येता तशें आमी पळयता. मुखार सुनू 11 अध्यायांतू आतां एक प्रकार म्हणटात पळय ड्रामॅटीक एक्शन जाता. अर्जुन सांगता की आनी अर्जुनान पुरा जगत त्या खातीर निमगून घेवचें की देवा वय तूं सांगलां वय की तूं सगळ्यांचे सृश्टीन तूं आसा म्हूण पुरा ती तुगेली शक्ती तूं पुरा कडेन आसा. तूं म्हाका तुगेलें तें स्वरूप दाखोय येतवें. खंयच्यान तूं सगळे सृश्टींत आसा म्हूण. तेन्ना देव सांगता तुगेलें हें चक्षु हें दोळ्यान तुका तें स्वरूप पळोवचें जायना. हांव तें तुका चक्षु दिता, दोळे स्पेशल तुका शक्ती दिता खंयच्यान तें स्वरूप पळोवं येता म्हूण. आनी सुरे कृष्ण तें स्वरूप दाखयल सुद्दां कृष्ण त्या स्वरुपा विशयी सांगता म्हूण सांगता. आनी ताजे नंतर 5 श्लोक आसा संजयान सांगचे आसा. आनी ताजे मुखार वयले 5 श्लोक अर्जुनान सांगचे आसा. त्या वर्णनान सांगचें आसा की त्या देवाल स्वरूप पळयल्यार आमकां एक सूर्य आसल्यार पळोवचें जायना आमकां. जाल्यार त्या देवाल स्वरूप अशें आशिल्लें काय की 100 कटल्यान 1000 कटल्यान सूर्योदय एकपंता जाल्यार सूर्य एकपंता जाल्यार कसन एक नमुने तें एक उजवाड आसचें पुरो. त्या प्रकाराचें तें स्वरुपांत शक्ती आशिल्ली म्हूण. खंय पळयल्यार हातू, पांयू, देवालें स्वरूप, देवाल तोंड खंय पळयल्यार देवाल मुख दिसता खंय हातू, पांय खंय पळयल्यार वयरी, तोकू, सायडांतू म्हळ्यार अशी खंयचेय भाग ना खंय देवाल स्वरूप दिसना ताका. पुरा कडेन ऑल राउंड तोकू, वयरी पुरा कडेन अर्जुना दिसता. म्हळ्यार तें आमी कसन तें एक प्रकार स्वरूप आसतलें म्हूण तें अर्जुन सांगता. कसने म्हणटात पळय खंय सूर जाता, खंय एंड जाता, कसने दिसना म्हणून. न अंतम, न मध्यम, न पुनतव आदिम पश्यामी, विश्व ईश्वर विश्वरूप म्हणून अर्जुन सांगता. खंय सूर जाता, खंय एंड जाता, खंय अंत जाता हें कसने दिसना देवा म्हाका. आनी हें सांग अर्जुना दिसता की पुरा देवता जन, पुरा ऋषीगण प्रार्थना करता आसत की ह्या स्वरुपा खातीर. शांती, शांती, शांती म्हूण पुरा जना भंय लागला की तें स्वरूप पळोवन. पुरा जन शांती, शांती म्हूण प्रार्थना करता आसत की. आनी तें पळयता आसतना अर्जुनाक दिसता की कुरुक्षेत्राचें पुरा योद्धा आसा ती त्या देवान तें भयानक स्वरुपा तोंडा भितर वता आसत की देवान तोंड करून देव राबला की आनी ते पुरा कुरुक्षेत्रांत तशी योद्धा पुराजन वतात की आनी एक जनान ते भितर वताना देवाल दांताक तांगेले मागते लागून मागते फुट्टून ते रगत पडटा की म्हळ्यार इतलें एक भयानक स्वरूप आसता आनी ते पळयता पुरा हळू योद्धा कोण तें कुरुक्षेत्र युद्धांत आसा ती तांणी देवाल तोंडा भितर वता आसा ती आनी तांगेले मागते भेत्ता आसा कसन जाता आसा अर्जुनाक हें पळोवचें आनी जायना आनी येदोळ ते म्हणटात पळय अर्जुन एक कृष्णा प्रती एक भारी प्रितीन म्हणटात पळय सखा रुपारी आनी लागींचो देव म्हूण त्या प्रकारार एक भावनेंत आशिल्लो जाल्यार हें स्वरूप पळयल सुद्दां एकदम तो प्रार्थना करून अर्जुन रडटा आनी कृष्ण सांगता की हें स्वरूप पळयल सुद्दां अर्जुना भयभीत जाताना कृष्ण सांगता की हे अर्जुना कालोस्मी लोकशय कृत हांव काल जावन पुरा नाश करता कालोस्मी हांवच तो काल तेंची पुरा वस्तू नाश जाता म्हूण सो ह्या प्रकार आमी पळयत कृष्ण तागेलें विश्वरूप स्वरुपांत दोन वस्तू दाखयता की पुरा कडेन स्पेस म्हळ्यार सृश्टींत खंय आसा ते पुरा देवाली शक्ती मुखारी मागशी मुखारी फुडें चिकालाचे फ्युचर पुरा देव ते एका टायम दाखोवन दिता एट दॅट सेम मोमेंट पुरा स्पेस म्हळ्यार स्पेस पुरा दाखयता आनी देव टायम देवूची म्हूण काल तोची आनी कशी काल शक्तीन पुरा सृश्टीचे नाश जाता म्हूण तो देव ते एक्क स्वरुपांत एक्क टायम एक्क समयार अर्जुना दाखयता म्हूण सांगता आनी कृष्ण अर्जुना सांगता ह्या समयार की
की तू पूरा कोण शत्रुघ्न आसत तुगेले तांणी पुरा जनाल नाश जातलें तें हांव ताची पुरा अरेंजमेंट केलेलें आसा. हांव तेज म्हळ्यार अर्जुनाक दिसता न्हू तें पुरा युद्धा जालें मृत्यू जाता अशें म्हूण. देव सांगता ते पुरा ताची वेवस्था हांव केलेली आसा तुगेले शत्रू जेन्ना मृत्यू जावच्या खातीर. तूं युध्द करी म्हगेले निमित्त मात्र जावं न्हू म्हूण हांव तें पुरा अरेंजमेंट केलेलें आसा. आनी तेत नापास अर्जुनान प्रार्थना करचें आसा आनी क्षमापण मागून घेवचें आसा. हे कृष्णा हें तुगेलें स्वरूप पळोवन म्हाका हांव क्षमापण मागता. हांव तुका म्हगेलो एक सखा म्हूण लेखून कशी उतरां उलयत आशिल्लो हांव तुगेल्याक. जाल्यार तुगेलें निज स्वरूप पळयतरी म्हाका क्षमापण कोरता तूं देवा म्हूण सांगता देवाक एक प्रकार म्हणटा पळय कृतज्ञ जाता आनी देवाल्याक मागून घेता की हें स्वरूप म्हणटात पळय पुरो न्ही म्हूण. म्हाका तुगेलें केदनें स्वरूप तांतू पळोवका म्हूण सौम्य जावन आशिल्लें तूं कृष्ण जावन आसा पळय त्याच रुपार म्हाका पळोवका हें भयानक स्वरुपांत म्हाका तूं पळोवच नाका म्हूण. तेन्ना कृष्ण एक प्रकार म्हणटात पळय ते श्लोकांत तूं कृष्णान एक अर्जुनाक अशी सांगचें आसा म्हळ्यार आनी पळोवच नाका तुका हें स्वरूप म्हणून. देवता जन ऋषिगणाक हें पळोवचें मेळना हें स्वरूप. तसलें स्वरूप तूं पळयता आसा म्हूण. जाल्यार अर्जुना खातीर तें एक प्रकार म्हणटात पळय हॉरर पिक्चर पळयल्या म्हणके आशिल्लें. आतां आमी खंयचे हॉरर पिक्चर पळयतना खंयचे एक भयानक कोणी एक पशु वा राक्षस येवन पुराय जाणां मारचे सुरू करता, खावचे सुरू करता त्या हॉरर पिक्चरा भितर भिवची पिक्चरांत. तेन्ना सुरे पळयतना एक प्रकार म्हणटात पळय हो कसो नबा म्हूण एक म्हणटा थ्रिल मेळचें पुरो, गंमत जावचें पुरो. हो कशी तो पशु पुराय जाणां मारता आसा, काडटा आसा म्हूण. जाल्यार तें पिक्चर पळयताची त्या पिक्चरांत तुमी पळयल्यार की तो पशु तुमगेल्या घरा भितरय आयला. तुमगेल्या घराचें सामान काडटा आसा, मारता आसा आनी तो तुमकां खावच्याकय येता आसा तुमी पिक्चरांत पळयता आसा ती. तेन्ना तुमकां एक प्रकार भंय करतलें आनी रिमोट सोदून तें बंद करूंक गेल्यार रिमोटय चलना. कसं जाता आसा म्हूण पळय. अर्जुनाक त्या प्रकारा तें हॉरर पिक्चर दिसता आशिल्लें. कसलें की ताचे भितर ते कुरुक्षेत्राची योद्धा जेन्ना मरता ती म्हूण पळयता आशिल्लीं ती अर्जुनाक पळोवचें जायनी. म्हळ्यार ते अर्जुन कम्फर्टेबल नाशिल्लें तें स्वरूप पळोवच्याक. ताका अर्जुन प्रार्थना करता देवा तुगेलें तें नॉर्मल जावन आशिल्लें स्वरूप आसा पळय कृष्णालें तांतूंत तूं यो म्हूण. आनी कृष्ण हुशेरी तागेलें अर्जुनाक 4 हातांत तें स्वरूप दाखयता आनी आपास तें 2 हाताचें कृष्णान निज जावन आशिल्लें स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह जावन आशिल्लें तें स्वरूप आपास ताचेर अर्जुनाक दर्शन दिता म्हूण. सो आमी पळयत देवान अर्जुनाक दाखोवन दिल्लें तागेली किर्ती तागेली तें शक्ती तेंचें तो सगळें जगत तोच म्हूण दाखोवन दिल्लें आनी सगळें जगताक तो कशें एक प्रकार कंट्रोल करता, कशें एक प्रकार चलयता देव तें हांवें दाखयलें. आनी हे अध्याय एंड जाताना 11 अध्याय एंड जाताना देव अपास भक्ती विशय सांगता आनी सांगता की कोणा भक्ती आसा तांकां म्हगेलो अनुभव जावं येता म्हणून कृष्ण सांगता. आनी मागीर 12 अध्यायान तूं अर्जुनान सुरय निमगुचें आसा म्हळ्यार तें स्वरूप पळयलें न्हू. तें स्वरूप पळयल्यार ताका एक प्रकाराचें आकार नाशिल्लें पुरा कडेन सृश्टी आशिल्लें. ताकाची अर्जुन देवा निमगयता की तुगेलें तें विश्वरूप तें एक प्रकार निराकार जावन आशिल्लें तें स्वरूप ताचें ताचे विशय चिंतन करचें चांग की तुगेलें भक्ती करची चांग म्हूण. तेन्ना कृष्ण सांगता त्या स्वरूपाचें चिंतन कोरयत जाल्यार त्या स्वरूपान चिंतन करून आध्यात्मीक उन्नती जावची म्हळ्यार भारी कश्ट आत्मोद्धार जावचें जाल्यार भक्ती म्हळ्यार सरळ आसा म्हूण. आनी देव ते 12 अध्यायान सांगता तुका डायरेक्टली म्हळ्यार भक्तीन तूं सरळ रुपार म्हगेली भक्ती एक प्रकार म्हणटात पळय अनन्य मनान करूं जायनातल्यार कसन तें कर्तव्य करता तें म्हगेल उडगास कोन्न करी म्हूण. म्हगेल उडगास कोन्न कर्तव्य करचें जायनातल्यार असल कार्य करी खंयच्यान हें विश्वाचें चांगा खातीर म्हूण. तशी असल पुरा कार्य देव ताका सांगता म्हगेल उडगास करूं जायनातल्यार चांग कार्य करी आनी ग्रॅज्युअली हगूर हगूर प्रगती जातली म्हूण. आनी देव सांगता मस्त सकड गूण सांगता खंयच्यान देव भक्ताल प्रती आकर्शीत जाता म्हूण. आनी देव ह्या वय सांगता की कोणाल्या भक्ती आसा
तांगेल्या मात हांव आकर्शीत जायना. कशें जाल्यार की आमकां दिसचें पुरो की हो म्हगेल्यान तर कांय तितली कांय भक्ती ना मू. हांव कशें की प्रयास करता मात्र. म्हगेल्या भक्ती ना मू, अशें आमकां मना येवचें पुरो. ताका कृष्ण सांगता की कोणा भक्ती आसा तांकां मात्र न्ही, कोण म्हगेली भक्ती प्राप्त करचे प्रयास करता ती, ताजेनूय हांव आकर्शीत जाता म्हूण. सो 12 अध्यायाचे हे एंड ते अर्जुन क्लियर आसता कृष्णाले अ, कृष्णूची परम सत्य आणि कृष्णाली भक्ती करता म्हूण अर्जुन क्लियर आसा. जाल्यार आतां 13 अध्याय देखून आमी हें पळयता की अर्जुन तागेले खातीर मात्र न्ही, पुराय जनाल खातीर देवा प्रश्न करता आसा म्हूण. सो मागीर 13 अध्यायांत आमी पळयता की देव कृष्ण अर्जुन कृष्णा निमगीता म्हळ्यार तें एक प्रकार विद्वान जन आशिल्लें, तो पुरो विशय आसा पळय, तसलो विशय अर्जुन निमगीता म्हूण पळयता की पुरुश, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ हें पुरा विशय. हें म्हणटात एक प्रकार हें 13 चॅप्टर म्हळ्यार एक प्रकार टेक्निकल चॅप्टर आसा. मस्त सकट क्षेत्र कसं न्हय, क्षेत्रज्ञ कसं न्हय, हें मस्त सकट सिद्धांता विशय अर्जुनान कृष्णान निमगोवचें आसा. आनी ह्या चॅप्टराच्या कन्क्लुजनांतू एंड जाताना देव सांगता की की कसन ह्या जगत विशय आणि कसन त्या आध्यात्मिक तत्व आसा ताची मध्येंतू कसन डिफरन्स आसा, व्यत्यास आसा ते आमी मना व्हरका आनी कसन तें एक कार्य आसा, कसन तें एक प्रोसेस आसा, खंयच्यान आमी तें उत्तम जावन आशिल्लें गती प्राप्त करूं येता, त्यान तूं मुखारसून वचूंका म्हूण देव सांगता. विदुर यान्ति ते परम म्हूण. कोण विद्वान, कोण बुद्धिमान आसा, विदूर जावन आसा, यान्ति ते परम. तांणी तें परम जावन गती कसन ताचे खातीर मुखारसून वता ती म्हूण पळयता. आनी मागीर 14 अध्यायांत तूं तें त्रि त्रि त्रिगुणी माया ताचे विशय अर्जुनान आनी देवान तांतू पळोवचें आसा. आनी कशी एक प्रकार कशें की ह्या जगत्यांत आमकां दिसता की आमी कशें की करता ती, जाल्यार ही एक प्रकार पपेटियर्स म्हणटाची. तें कशी एक पपेट आसता खेळाचे, जाल्यार तें कोण तो सूत्रधार आसता ते पपेट धरतलो, तो खेळ करयता. तशींच हें त्रिगुणी मायाचे शक्तीन आमकां दिसता की आमी करता आसा ती म्हूण. जाल्यार त्या देवाल माया शक्ती निमित्त तें जाता आसा म्हूण सांगता. आनी देव हांतू एक प्रकार सांगता की पुरा गुणांतू सत्वगुण चांग म्हूण. जाल्यार की सत्वगुण सात्वीक जावन आसल्यार सात्वीक जावन आसतना गुणांत आसतना तांतू आमकां भक्तींतू आध्यात्मीक विशयांतू मुखारसून वचचे खातीर तें तांतू सौकर्य जाता, तांतू एक चांग जाता म्हूण. विंगड गुणाकिना सात्वीक जावन ताका सात्वीक जावन आसल्यार ते भक्तींतू आध्यात्मीक उन्नती करच्याक सुलभ जाता म्हूण. भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतित्ययेतान म्हणून देव सांगता की अध्यायाच्या एंडार 14 की केतना भक्ती योगांत आमी भक्ती योगांतू देवाल सेव करता ती भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतित्ययेतान. हे पुरा गुणाचे परे जाता ती, हे गुणां देखून पुरा भायर पडटा ती म्हूण. मागीर 15 अध्यायांत आमी पळयता की देव तें एक दृश्टांत दिता उपरट जावन आशिल्लें अश्वत्थारुखाचें. ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम. ताचे विशीं सांगता की कशें एक अश्वत्थारुखाचें रिफ्लेक्शन तळ्यार पडल्यार तें कशी उपरट दिसतलें. तशींच हें संवसार म्हळ्यार निज जावन आशिल्लें जागो देवाल धामाचें एक रिफ्लेक्शन म्हूण. आनी आमी केन्ना ह्या विशयाक मना व्हरताची. देव हें अध्यायांत सांगता ज्ञानचक्षू म्हूण. केन्ना आमकां हें ज्ञानचक्षू गीताचें, शास्त्राचें अध्ययन करून तें आमकां तें ज्ञानचक्षू प्राप्त जाता, तेन्ना आमी पळयता देवाल शक्तीनच हें पुराय चलता म्हूण. जाल्यार ही पक्कने आमकां तशें दिसचें पुरो आमगेलें हें ज्ञानचक्षू ना, तसलें कशें करचें? म्हाका हें पुरो दिसना म्हूण देवाल आध्यात्मीक शक्ती. तेन्ना देव सरळ जावन आशिल्ले विशय सांगता, ह्या जगत्यान तुमी पळयत सुर्याल प्रकाश पळयत, चंद्रा पळयत, हें कांय मनशान केलेलें न्ही, हें खंय देखून आयलां. मागीर देव सांगता आमी प्रसाद घेतात, आमी कसनपुणी खातात ती, तेन्ना जीर्ण जाता. ते जीर्ण जावचें आमी न्ही न्हय,
ते पोट्टान ती आशिल्ली ती अग्नी ते जीर्ण करता. ते आमी केल्लें न्ही. तें आसा. आतां खंयच्यो विशय आमकां उडगास व्हरता. कितले की विशय जे फूड जाल्लेले, 10 वर्सां विशय फूड जाल्लो, 20 वर्सां जे फूड जाल्लो विशय आमकां उडगास व्हरता. हें स्मरण करची शक्ती खंय दाखोवन येता. सो असल विशयांत आमी पळयता आमकां ते ज्ञानचक्षू ना आसचे पुरो, की देवालें आध्यात्मीक तत्व दिसता आमकां प्रत्यक्ष रुपारी. जाल्यार ही असल विशय सूर्य, चंद्र, जीर्ण जावची शक्ती, स्मरण शक्ती, असल पुरा शक्ती आमी अनुभव करता आसा ती खंयची आमी करनी हें पुरो. आमकां देवान दिल्लेलें. सो असल पुरा विशयांतू आमी आमी हें मना व्हरता ती, तेन्ना आमी देवालें अनुभव आनी देवाल ती एक दया आमगेल्या जिवनांतू आमी ताजे विशय पळयता. देवान तें दिलेलें पुरा शास्त्र, वेद आनी देव सांगता की हें पुरा कोळच्या खातीर तें शास्त्र, वेद पुरा हांवें दिलेलें म्हूण. आनी तांतू मागीर अर्जुन निमगीता हें पुरा वेदाचें सार कसं म्हूण. तेन्ना देव सांगता हें पुरा वेदांत सार म्हळ्यार की हांवाची परमसत्य हांवच पुरुशोत्तम आनी म्हाका म्हगेल विशय कोणाक कळटा तांकां सगळे वेदाचे विशय कळटा म्हूण सांगता. म्हळ्यार 15 अध्यायांतू एक प्रकार स्थापन करता देव की देवूची पुरुशोत्तमूची म्हूण. म्हळ्यार देवाल मुखार आनी कोणीय ना म्हूण पुरुशोत्तम. आनी देवान त्या अध्यायान सांगचें आसा यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्. असम्मूढो म्हळ्यार कसने एक संदय नातिलें कोणाक कळटा की हांवची पुरुषोत्तम म्हूण. यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम. मागीर मुखारी 16 अध्यायांतू आतां अर्जुना एक प्रकार आमी पळयता अर्जुना दिसचे पुरो की वय देवान हें पुरो शास्त्राचें ज्ञान दिलां वय जाल्यार जन हें कशें स्विकार करतलीं तीं हें ज्ञानाक. ताकाची हे अध्यायांतू देव दैवी आनी असुरी गूण आसा पळय ताजे विशय सांगता. दैवीक जावन आशिल्लीं 4 गुणां विशय तें गीतेंतू देवान फुडें सांगिल्लें आसा. ताका ह्या अध्यायांत आमी पळयता की आसुरी कसन गूण आसा. दानवाल कशे आसतात तांणी तसल पुरा विशय देवान तूं ह्या अध्यायान चड सांगता म्हणून की तांणी नास्तीक आसता ती एक प्रकार कसन करता ती खंयच्यान एक प्रकार कश्ट जाता एक प्रकार म्हणटा तांणी कसनेपुणी करता ती म्हणून देव सांगता तांकां एक सुख प्राप्त जाता म्हणून तांकां दिसल्यार तांणी कसने करूं तयार आसा ती इतलें देव सांगता की विंगड जना मारून म्हणटात पण मारून घालचे तयार आसा तांगेल स्वार्था खातीर म्हणून. अशी तें देव पुरा ते दानव असुर आशिल्लीं तांगेल विशय देव सांगता तांगेल असुरी प्रकृती म्हळ्यार अशी आसता म्हणून. हें पुरो आयकताना अर्जुना दिसच्या पुरो म्हूण देवाक कळटा की देवान सांगलां की तांगेल स्वार्था खातीर विंगड जना मारून घालता ती म्हूण. तेन्ना हांव ह्या युद्धांत विंगड जना मारतलो म्हूण. ताका अर्जुन सांगता की तूं मारची म्हळ्यार ते असुरी न्हय ते म्हूण. कसं जाल्यार की तूं तुगेल्या धर्मा खातीर तुगेल्या कर्तव्या खातीर करता आसा. कृष्णान ते सांगिल्ले विशय म्हळ्यार ते चड ते फिट्ट जाता दुर्योधना खातीर. आनी ह्यांची अध्यायांतू तें नरका द्वार तिनी म्हणून देवान सांगचें आसा. आनी हे अध्यायाचे एंडांतू देव सांगता की एक प्रकारारी की शास्त्रांतू वेदांतू सांगिल्लें तें आमी ताजें तें आमी फॉलो करता तें सांगल्या म्हणके आमी करता म्हूण देव हे अध्यायाचे अंतान सांगता. मागीर 17 अध्यायांतू आमी पळयता की वय ते 2 प्रकारांत सांगलां वय की दैवीक जावन आशिल्लें कोण आध्यात्मीक उन्नती खातीर कार्य करता ती आनी असुरी जन आनी विपरीत जावन आशिल्लें पुराणाक नातील करता ती. म्हाका तांतून मध्येच कॅटेगरी आसच्या पूर्ण तांगेल कसं न्हय म्हूण. आनी तांकां कसं एक विश्वास आसा कसं की करतात तांणी जाल्यार शास्त्रांत सांगल्या म्हणके करना ती. तेन्ना कृष्णान सांगचें आसा अर्जुनाक की तें हाचेर निर्भर आसा की कशी तांणी तांगेलें जीवन करता ती आनी कसन तांणी स्मरण करतात तांगेल गती तांगेल मृत्यू वेळार तांणी कसन स्मरण करता ती ताजेर निर्भर आसा म्हूण. आनी ह्या अध्यायांतू देवान तांगेल गुणां लेखारी तांगेल जीवन कशी करता म्हूण देव मस्त सकट दृश्टांत दिता की सत्वगुणांत आशिल्ली जन कशी खाता ती
रजोगुणांतशील जन कसन खाता ती, तामसीक जन कसन खाता ती, त्या पुरा नमुन्या देव विवरसून सांगते 17 अध्यायांतून. मागीर देव खावचे विशयनी कशी एक प्रकार तपस्या वय विंगड विंगड रुपारी सत्वगुणाचे, राजसीक गुणाचे, तामसीक जनाचे तपस्या कशी करताची, दान वय कशी सत्वगुण आमी दान म्हळ्यार आमी नॉर्मली आमगेले मनान तेच्या पुरो चांग विशय म्हूण, जाल्यार देव ह्या अध्यायान दाखोवन दिता की खंयचो विशय आसल्यार ते सात्विक गुणांतशील जन कशी करता ती, राजसीक गुणांतशील कशी करता ती, तामसीक गुणांतशील कशी करता. दाना विशय म्हळ्यार आमी एक दृश्टांत पळयता की चांगच वय आनी तूं कसन तामसीक अशें पुरो ना, मात तामसीक रुपारी दान करूं येता. कोणाक पिवचे अभ्यास आसल्यार आनी कोणी तागेले एक भिक्षा निमगुचे आयल्यार कसन म्हणटा पळय, कसं दी कसं दुड्ड निमगुचे आयल्यार आनी त्या पित्तल मनशान तें एक बॉटल तो काडून दिता, घे त्या दानाक दिता तो. हें तामसीक म्हूण. म्हळ्यार तांगेलें कोण दान दिता तांगेलें बरें जायना आनी कोण तें दान स्विकार करता तांगेलें बरें जायना. हें एक प्रकार तामसीक दान. सो अशी अध्यायांत देवान पुरा नमुन्यान कसन आमगेली कार्यस एक्टिविटीज आसा ती ते विंगड विंगड गुणांतशील जन कशी करता ती म्हणून देव सांगता. म्हळ्यार मध्यंतशील जन कशी करता ती म्हणून असुरय न्हय देवय न्हय, मध्यंतशील जन गुणांतशील कशी करता ती म्हणून. आनी देवान हें ओम तत्सत म्हणून ह्या अध्यायान सांगचें आसा. म्हळ्यार कसले आमी आमगेलें तें कर्तव्य आसा, आमगेले गुणा लेकार आमी कसन की आमगेलें जिवनाक कर्तव्य आसा तें आमी देवाल उडगास कोर न्हू. ओम तत्सत म्हळ्यार देवाल उडगास कोर न्हू आमी तें मुखार सुका म्हणून आमगेलें कर्तव्य निश्ठ जावन न्हू आमगेलें कर्तव्य कोरका देवाल उडगास कोर न्हू. सो ह्या प्रकार देव 17 अध्यायान सांगता. लास्ट अध्याय 18 अध्यायांत देवान अर्जुनान निमगुचें आसा की संन्यास आनी त्याग हातूंत कसं डिफरन्स म्हणून. सो कसं आमी कार्य करता ती तांतूं आमगेले स्वार्थ सोडून निजी स्वार्थ सोडून तें कार्य करता ती तें एक प्रकार त्याग म्हूण सांगितलं. आनी संन्यास म्हळ्यार असेल एक जीवन स्विकार करचें, खंयच्यान तूं कसन हें संवसाराचें कसन कसन कार्य आसा तें पुरा सोडचें म्हूण. आनी तांतूय देव सांगता की त्याग, संन्यास ह्या विंगड विंगड प्रकारारी गुणा लेकार आसता म्हूण. म्हळ्यार संन्यास वय 3 गुणां म्हळ्यार एक प्रकार कसने नाका म्हूण त्याग संन्यास घेतल्यार म्हळ्यार आळसीपणान और कसन आमगेलें कर्तव्य आसा तें चुकोवन घेवच्या खातीर संन्यास घेतल्यार तें तामसीक. सो त्या प्रकार देव एक प्रकार पुरा रुपार विवरसून सांगता ह्या अध्यायांत म्हूण. आनी देव मागीर वर्णाश्रमा विशय वय सांगता की वर्णाश्रमा लेकार कसन कसन कोणाल तें एक ड्युटी आसा तें करल्यार तें कसन कर्तव्य आसा त्या आश्रमा लेकार कशी ग्रहस्थान आसूं तें एक आश्रमा लेकार आनी तांगेलें कार्य करता करता देवालें पूजा केल्यार देवालें अर्चन केल्यार ताजेन त्या कार्यानाची तें भक्ती प्राप्त जावचें साध्य आसा म्हूण. देव मागीर ज्ञान योगा विशय वय सांगता आनी कशी ज्ञानाच पुरा पशी जावन म्हणटात पळय पुरा कोळ जातरी तो विशय कसो न्हय की भक्तीन तुजी पुरा मेळटा त्या ज्ञान योगाचें परफेक्शन म्हूण. तशी देवान त्या 18 अध्यायांत मुखारसून सांगचें आसा. सो आनी मागीर भक्ती विशय देवान मुखारसून सांगतना सांगचें आसा की आतां हांव म्हळ्यार म्हगेली परिस्थिती अशी आसा और म्हगेलें बॅकग्रावंड अशें आसा, म्हगेली एज अशी आसा, स्त्री पुरुष विंगड विंगड पुरा जाणां परिस्थिती आसता. जाल्यार देवान कृष्णान ह्या अध्यायान सांगचें आसा खंयी आसल्यार खंयचे एजार असो कसले आयु असो खंयचें करपाक कार्य आसा तुमगेलें खंय देखूनय भक्ती करच्याक प्रॅक्टीस करूं येता, अभ्यास करूं येता म्हूण. कसन तुमगेल्या जिवनान परिस्थिती आसा त्याची जिवनाच परिस्थितीन तूं भक्तीच कार्य करयाती आनी तांतूची तुमगेली उन्नती जातली म्हणून देव सांगता म्हूण. आनी देव सांगता की अर्जुना तुगेलें तें क्षत्रिय जावन आशिल्लें धर्म तें तुगेलें तें गूण तें तुगेलें क्षत्रिय जावन आसा म्हळ्यार तुगेलें हातूं तें युध्द करची तुगेली ती प्रकृती. आतां हें धर्मा खातीर तूं युध्द करनातल्यार ती तुगेली प्रकृती तुका सोडना ती. मुखारसून तूं युध्द करतलोची जाल्यार तें केन्ना करचें आशिल्लें तेन्ना करनातल्यार मुखारसून तूं युध्द करचें पुरो मात तें धर्मा खातीर म्हूण सांगूं जायच ना.
इसलिए की तू लढाई तू करची तुगेल प्रकृती असतो तुगेल ती क्षत्रिय भावना आसा ती केन्ना ना केन्ना ती भायर पडटलीची जाल्यार तेजो रायट समयार धर्मा खातीर केल्यार ताजेन उन्नती जाता म्हूण करचें आशिल्लें वेळार कर नाशी कर नाशिल्ले वेळार ती प्रकृती भायर येवन ते कसनेपणी केल्यार ते तुगेले त्या प्रकृतीचे दुरुपयोग जातलो आनी ते धार्मीक म्हूण ते सांगचें जायच ना ताका आत्तां हें धर्मयुध्दाचें आसा आनी ते तुगेले क्षत्रिय जावन आशिल्ली भावना ताचे आतां उपयोग करून धर्मा खातीर युध्द कोरका म्हणून त्या प्रकारार देव सांगता म्हूण पळयत सो कसन आमगेली परिस्थिती आसा कसन आमगेली प्रकृती आसा आमगेले गूण आसा देवान सांगचें आसा की त्यांचे आमी अ, अ, भक्तीन तूं उपयोग कोरका म्हूण भक्ती कार्या खातीर सो आनी कृष्ण सांगता आतां हांव तुका पुरा सांगिल्लें आसा ह्या अध्यायान तूं आतां हाजे विशयी तूं चिंतन करी म्हूण तर अर्जुनाक देवान सांगिल्लो विशय पुरा मना व्हरता आसा जाल्यार कृष्णाक इतलें भारी कृष्णाक इतले प्रितीन अर्जुनाक हें पुरा सांगिल्लें आसा अर्जुनान अशी चिंतन करतना की देवान कसन सांगिल्लें तेन्ना देव सांगता मस्त सकट मना व्हरका म्हूण ना तेन्ना हें आपास हें 18th अध्याय 65 श्लोकान 9वा अध्यायाच्या एंडार देवान मनमना भव मद भक्तो सांगिल्लें आसा जाल्यार तांतू त्या 9वा अध्यायान तूं अशें आशिल्लें की भक्तान कसन कोरका म्हूण एक प्रकार मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु म्हूण जाल्यार हांतू 18 अध्यायांतू ते सेम श्लोक आसा जाल्यार देव सांगता की एक प्रकार म्हगेल भक्तीन आयल्यार हांव सोण घालना म्हूण हांतू देव सांगता की मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे म्हूण हांव सोण घालना म्हगेल खातीर प्रितीचे आसात तुमी भक्त जन हांव केन्नाच सोण घालना हांव प्रॉमिस करता म्हूण सांगता म्हणून म्हळ्यार हांव म्हगेलें वचन दिता म्हणून प्रतिजाने प्रियोसी मे म्हणून देव सांगता सत्यम ते म्हणून हांव सोण घालना तुका म्हणून तो सांगता तेन्ना फकने अर्जुना दिसल्यार फकने कसलें कर्तव्य करतना चुकून पडल्यार ताजे खातीर देव मागीर नेक्स्ट श्लोकान सांगून सांगता सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज मस्त हें जातलें की चुकून पडतलें की त्या पुरा मनावरची सोडी एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो तूं कसलें कार्य करतना चुकून पडल्यार तें हांव पळोवन घेता म्हूण सो त्या प्रकारार सांगता देव आनी देव मागीर हे अध्यायान तूं हें एक प्रकार गिताची फलश्रुती म्हणके आसा की कोण ह्या पुरा गिता विशयी सांगता ती तांणी मागीर खातीर प्रिय आसा आनी गिताचें अध्ययन करचें म्हळ्यार मागीर पुजा अर्चना केल्या म्हणकेची म्हूण आनी गिता विशय आयकून घेवचें म्हळ्यार ताजे किना कसलें एक दिव्य आनी शुभ कार्य कसलें ना म्हूण देव सांगता सो देवान एक प्रकार म्हणटात पळय पुरा प्रकारान देवाल दया देवाल प्रिती हे गितांतू दिलेलें आसा कोण आयकता ती कोण ताजें अध्ययन करता ती कोण ताजे विशय उलयता ती तांकां पुरा म्हगेली पूर्ण दय आसा म्हूण देवान हें सांगिल्लें आसा मागीर कृष्ण निमगे पास अर्जुनाक पुरा क्लियर आसना म्हळ्यार पुरा कळना म्हळ्यार अशें आसा देवालें भावना की तुका आनीक कसलें निमगूं निमगून घे हांव आनीक सांगूं तयार आसा म्हूण आतां एक प्रकार पळोवं हें युध्दा मध्येंत हें पुरा चर्चा जाता आसा जाल्यार कृष्णा खातीर हें युध्दा विशय कांय एक म्हत्वाचें न्हय हें देवालें हें भावन पळयल्यार हें कुरुक्षेत्रा युध्दा मध्ये देव सांगता आसा जाल्यार देवा खातीर त्या युध्दाचें कांय म्हत्व न्हय तागेले भक्तां खातीर प्रिती तांची होड विशय आनी ताजे खातीर देव समय काडून अर्जुनाक पुरो हो विशय सांगता आसा आनी अर्जुना माध्यमांत आमकां पुरा जाणां सांगता आसा म्हूण सो आमी पळयत अर्जुना खातीर देवा खातीर कितली प्रीत आसा जाल्यार आमी हें मना वरयत अर्जुना माध्यमान देव आमकां सांगून दिता आसा की आमी पुरा जनां खातीर देवाक तितली प्रीत आसा म्हूण ह्या समय ह्या क्षणान तुवें आमी पळयत की देवाक आमगेले खातीर अर्जुना तितली प्रीत आसा म्हूण सांगयता तातूंत कांय संदेह ना आमकां तें अनुभव करची शक्ती ना देवाल प्रिती देवाक आमगेले वयर प्रीत आसा जाल्यार तें आमकां अनुभव करची शक्ती आतां ना म्हूण आनी ह्या समयार एक प्रकार अर्जुन सांगता मागीर पुरा कसं मन आशिल्लें पुरा संदेह गेलेलें आसा नश्टो मोहा स्मृतीर लब्धा म्हूण पुरा म्हगेलें क्लियर जाल्लें म्हूण देव सांगता आनी हांव आतां युध्द करता म्हूण आनी
अर्जुन सांगता की देवा तू सांगल्या मनकेच हांव करूं तयार आसा करिष्ये वचनम तव म्हूण म्हळ्यार एक प्रकार आमी पळोवं येता हें गीताचे विशय पण ताका लेखतना अशें दिसचें पुरो की हें युध्द भुमीन तूं क्षत्रिया खातीर म्हूण जाल्यार ही युध्दा विशय कांय ताची मस्तसायवान विशय सांगिल्लो ना युध्दा विशय देव सगळे गीतेन तूं खंय एक पंथा मात म्हणटा इनफॅक्ट पळयल्यार 11 अध्याय नंतर युध्दा विशय देवान कसने सांगिल्लो ना सो आमी पळोवं येता की गीता एक प्रकार कशी एक प्रकार देवान केलेलें तें एक सृश्टी तातूंत चांग रुपार आमी कशी राबयता अर्जुन कशी तागेलें हृदयपूर्वक तागेली प्रीती देवा अर्पण करून सांगता की देवा हांव तुगेले शरण आयला म्हूण आनी हें देवान भगवत गीतेन तूं अर्जुनान तें शरण करचें म्हळ्यार तें युध्द भुमीन तूं योद्धान शरण घेतला म्हण न्ही की कशी एक मिलिटरी डिफीट जाली ते सरेंडर करतात पळय तसं शरण नाही हे एक प्रकार तागेलेची मना दुखून ते प्रितीन अर्जुनान शरण घेतलें आनी नॉर्मली आमी पळयलें युध्दान शरण घेवचें म्हळ्यार मिलिटरी जेन्ना सरेंडर करचें म्हळ्यार तांणी तांगेलें शस्त्र तोग्ग दवरतात की हांव शरण आयलो म्हूण आनी म्हाका लढाई करची ना म्हूण हें अर्जुनान शरण येताना अर्जुन तागेली गांडीव उखलता शस्त्र उखलता तें पळयता आमी सो भगवत गीतांत आमी पळोवं येता की एक प्रकार आमगेले पुरा जनालें विंगड परिस्थिती आसता पुरो जिवनांत खंयचे कसन आमगेले पुरा जनाल्या जिवनांत कसन कश्ट आसता कसन परिस्थिती आसता जाल्यार हे पुरा परिस्थितीचे परे जावन आमी गीतेचे एक व्हड मेसेज आमी पळोवं येता की देव आसा आनी देवाक आमगेले खातीर प्रीत आसा खंयचे समयारी खंयचे परिस्थिती निमित्त आमगेल आनी देवाल मतेन तूं ते प्रीती उणी जावचें साध्य ना देवाल खातीर शाश्वत जावन आमगेल खातीर प्रीत आसा आमकां ते अनुभव करूं जगता जायना ते आमगेल वयर आसा आमगेल प्रयासा वयर आसा जाल्यार देव आमकां सोडून घालना म्हूण ह्या गीतेन तूं हें एक व्हड मेसेज दितेचें म्हूण आनी कसने आमगेलें म्हणटात पळय कसने कश्ट आसचे पुरो कसने हें आसचे पुरो ह्या संवसारांत आसतना जाल्यार देवाल प्रीती देवाल भक्ती करचें तुका कोणाक राबोवचें जायना आनी आमकां तें खंडीत तें कसन की एक चांग गती आसा तें प्राप्त जातलीची आमी प्रयास केल्यार म्हूण देव हें आश्वासन दिता म्हूण पळोवं येता हें पुरो आयकल सुद्दां संजयाक इतली खुशी जाता आनी संजय सांगता की कसं म्हगेलें भाग्य की हांव हें गितांत आसलें हें दिव्य जावन आशिल्लें देवाल आनी अर्जुनाल मदें आसून तांगेलो तो संवाद आयकलो म्हूण ते एका अध्याय अंत जाताना अर्जुनान ते गांडीव तोग्ग दवरलेलें म्हाका युध्द करचें नाका म्हूण तें गीताचे 18 अध्याय एंड जाताना अर्जुन गांडीव वापस उखलता की हांव लढाई खातीर तयार आसा म्हूण सो एक प्रकार आमी पळोवं येता ते गांडीव म्हळ्यार आमी पळोवं येता की आमगेल तें एक मना घट्टी दवरची पडल्या की आमकां भक्तीन करका आध्यात्मीक प्रगती करका डिटर्मिनेशन म्हणटात पळय ताचें एक सिंबल तें चिन्ह गांडीव आमगेल जिवनांत आमी केन्ना दृढ मन करता ती ते दृढ मन ते आमगेल गांडीवा म्हणकेची ते आमी म्हणयता ते आमगेल दृढ मन केल्यार आमी गांडीव धारण केल्ल्या म्हणकेची की आमी देवालयाची म्हणटात पळय देवालयाची भाग आमी देवालयाचे एक अंश आनी आमी ते देवालय अंश जावन आमी भक्ती दृढ मनान करतात पळय तेन्ना ते आमी आमगेले जिवनांत ते गांडीव धारण करून भक्तींत मुखारसून वचच्याक आमी ते प्रेरीत जाल्ल्या म्हणकेची म्हूण आमी ह्या गितांत पळोवं येता कशें जाल्यार की आमी ते दृढ मनांत आमी चिक्कून पडल्यार एक पंत आमी चिक्कून पडटात आमकां करूं जातकी जायना की कसन मनान संदेह येता कशी करची की कसन म्हणटात पळय विंगड पुरो मनांत येता जाल्यार भगवत गीताचें अध्ययन केल्यार आमकां तें दृश्टी क्लियर जाता आनी तें आमकां दृढ मन येता आनी आमकां तो विश्वास येता खंयच्या परिस्थितींत देव आमकां सहाय करतलो आमकां सोडून घालना म्हूण आमी केन्ना भगवत गीतेचें अध्ययन करता तेन्ना आमी देवा लोटू कनेक्ट जातात आनी ते कनेक्ट जाल्ले निमित्त आमकां देवान तें स्मरण आमगेल्या हृदया भितर जाता आनी देवाल स्मरण आमकां केन्ना हृदया भितर जाता तेन्ना आमकां देव भितर दुखून ते गायडन्स दिता जिवनांत कशी मुखारसून वचूं काय म्हूण खंय चुकून पडनासी
आनी चुकून पडल्यार देव रक्षण करून मुखार आनीक वाट दाखोवन दिता म्हूण आमी पळयता. सो भगवत गीता पळयल्यार हे सगळे महाभारताचे एसेन्स हे मदेंत सगळे महाभारत एक लक्षाक येना चड श्लोकाच महाभारतांतू हे भगवत गीता मदेंत आनी सगळे महाभारताचे ते काणीचे क्लायमॅक्स म्हणटात पळय हे युद्धभुमीर जावचे येदोळ तेजाल्यान सगळ्या महाभारताचे तेंचे पिक्चराचे म्हणटात पळय क्लायमॅक्स सीन येता म्हणून एक कसन की तांतू त्या पिक्चराचे कसन ते एंड जावचे कशें कळटा तशी ह्या प्रकारात सगळे महाभारत अशें ते येदोळटे ताजे क्लायमॅक्स हे कुरुक्षेत्राची युद्धभुमीर जाता आनी त्या महाभारताचे क्लायमॅक्साचे पशी फुडें देवान दयेचे देवान दिवचे ते ज्ञानाचे क्लायमॅक्स जाता हे भगवत गीता रुपारी म्हूण पळयता आनी कृष्ण कशी एक प्रकार गुरु जावन सगळे ते कुरुक्षेत्राची युद्धभूमीक क्लासरूम करता. आमी विंगड विंगड क्लासरूम पळोवन अशें पुरो जाल्यार एक विशेष की युद्धभूमी मदेंतू देव गुरु जावन अर्जुन शिष्य जावन एक प्रकार युद्धभूमीची क्लासरूम जाता म्हूण पळयता आनी ते युद्धभूमींतू युद्धाक इना विशय होडकोर विद्याच परे जावन आमी पळयता देव सगळे हे एक गीता ज्ञान दिता हे कसन संसार कसन म्हळ्यार भूतो न भविष्यती म्हळ्यार असल एक संवाद फुडें जायनी मुखारसूनय जायना तसले ते एक विशेष संवाद हो गीतेचो म्हूण पळयता आनी देवान एक प्रकार दाखोवन दिवचे आसा आतां त्या वॉराचे युद्धाचे परिस्थितीन तूं त्या युद्धा विशय कसन ते कशी लढाई करचे त्या पुरा पशी महत्व विषय अर्जंट जावन आशिल्ले म्हणटात पळय युद्धभुमीर कसन विंगड कसन विषय मना वतल म्हळ्यार सगळे म्हणटात पळय जीवन आनी मृत्यू तसल त्या स्थरांत तांणी येवन राबिल्ले आसत ते पुरो योद्धा जन तसल परिस्थितीन तूं अर्जंट कसन ते युद्धांत कसन प्लॅनिंग करता म्हणून जाल्यार देव दाखोवन दिता की त्या वेळेर अर्जंट न्हय म्हणून लायफांत इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार आमी एक पंता पॉज घेवका म्हणटात पळय एक पंता शांत मनान कसन ते मुखारसून लायफा करता कसन ते एक विजन त्या इम्पॉर्टंट म्हूण सांगता कितल्या विशय लायफान कसा अर्जंट असल्यार गीता ते ज्ञान प्राप्त केल्यार आमकां कळटा की कशी आमी अर्जुना म्हणकेची देवाल मनांत कसन आसा त्या देवाल मनांत कसन आसा देव आमगेल्या कसन एक्सपेक्ट करता तांतू आमकां क्लॅरिटी मेळटा आनी तांकां आमी देवाल कशी अर्जुनाक देवाल दय प्राप्त जालेली आसा तशीच आमगेर परिस्थिती अनुसार आमकांय आमगेले कर्तव्य भक्ती दृढ मनान करचें तसलें भाग्य देव दितलो म्हूण आमी हें गीतेंत पळयता हांगार आपयता कसन तूं सांगिल्ल्यान तूं चुकी जावन आसल्यार तूं क्षमापण करता क्विकली रिकॅप करता आजी कसन सांगिल्लें आमी स्टार्ट करतना आमी पळयलेलें की अर्जुन लास्ट धांचे अध्यायाचे आमी विशय पळयलेले चतुश्लोका भगवत गीता आनी कशी हें भक्तीन खंयचे हें संवसारा विशय वय देवाल किर्ती उडगास दिवन आमी भक्तीन मुखारसून वचचे खातीर प्रेरीत करता म्हणून अशी 11 अध्यायाचे आमी देवाल विश्वरूपाचे पळयलें कशी देव एक प्रकार सगळें स्पेस आनी पुरा कडेन देवूची आनी कशी कालोस्मी देवानच कशी काला रुपार पुरा नाश करचें म्हणून आनी कृष्ण पुरा खातीर कोणाक भक्ती आसा आनी कोण भक्ती खातीर प्रयास करता ती दोगा जना खातीर देव दय दिता म्हणून सांगिल्लें आसा मागीर 13 आनी 14 अध्यायांतू आमी हें पळयलेलें की कशी विंगड विंगड पुरा ते टेक्निकल टर्म्स क्षेत्रज्ञ ताची पशी जाल्यार हें कसन संवसाराचे विशय आनी आध्यात्मीक विशय कसन तांतू व्यत्यास आसा ते कोणाक कळटात आनी परमगती मुखार वता ती विदुर्यांती ते परम आनी मागीर सगळे पुरा गुणा विशय देव सांगता आनी सात्वीक जावन आशिल्ले गुण त्या चांग आध्यात्मीक प्रगती करच्या खातीर 15 अध्यायांत आमी ऊर्ध्वमूल मद शाकम कशी ताचे विशय पळयलें आनी कशी ते ज्ञानचक्षु असल्यार पुरा आमकां क्लियर जाता जाल्यार नासल्यार वय आमगेले ते कसं म्हणटात पळय नित्य जावन आशिल्ले जिवनाचे विशयांतूय आमी कशी देवाली ती शक्ती आमी अनुभव करीत सूर्य चंद्र जीर्ण जावंक शक्ती आमगेली स्मरण शक्ती हाचेन पुरो आमकां कळटा म्हूण आनी ताचेन आमकां केन्ना देवाल एक अनुभव आनी देवाल एक दया
आमगे जिवनान तस्स म्हणून आणि ताजे खातीर देव शास्त्र दिता म्हणून आणि शास्त्राचे पुरा सार कसं ने की देवूच पुरुषोत्तम म्हणून यो माम एवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम म्हणून मागीर 16 अध्यायांत आमी दैवी आनी असुरी प्रकृती विशयी पळयलें आनी मात अर्जुना सांगलें की तूं धर्मयुद्ध करता आसतना तूं मुखार सून वचूं म्हणून आनी देव हातूंत कन्क्लूड करता की तुमी शास्त्र फॉलो करता मागीर 17 अध्यायांत आमी हें पळयलें की विंगड विंगड जन तांगेलें गुणा लेकार कसन कसन करता ती सात्वक आमी ते एक एग्जाम्पल डिस्कस केलें की दान वय तामसीक राजसीक आनी सात्विक अशें पुरो म्हणून विंगड विंगड विशय विंगड विंगड गुणाचे ताजे परिणामा निमित्त कशी कशी जाता म्हूण पळयलें आनी लास्टार आमी 18 अध्याया विशय पळयलें आनी कशी देव सांगता की सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्य मे म्हणून म्हळ्यार हांव तुमगें रक्षण करता कसने भिवचे ना कसने आमकां चुकून पडल्यार अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो म्हूण देव सांगता आनी मागीर फलश्रुती विशय आमी पळयलें की गीता विशय सांगतलें अध्ययन करतलें आयकतलें पुरा जनाल देव तेवा दय प्राप्त जावचें साध्य आसा म्हूण आनी आनी पुरा क्लियर आसना म्हूण देवान निमगेलें तेन्ना अर्जून सांगता करिष्ये वचनम तव म्हूण देवा तुगेलें मनान तशी हांव करता आनी देव शरण येता आनी आनी ते गांडीव उखडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी लास्टार आमी पळयलें की संजय कसन खुशी जाता हें पुरो आयकून जातरी आनी आमी पळयलें की गांडीव अर्जुनान धरचें तें आमगेल खातीर कसन तें ताजें मिनींग म्हळ्यार आमी केन्ना दृढ मनान आमगेल कर्तव्य पुरा देवाल भक्ती करता 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 ती आमगेल परिस्थितीन तूं त्या आमी गांडी उखडल्या मणकेची म्हूण ताका भगवद्गीता वाचिल्यार आमगेल कसनय मनांत आमगेल जिवनांत कसन संदेह कसनय एक प्रकारार कश्ट आसल्यार ते क्लियर जाता आनी आमकां तें दृढ मन जाता की कृष्ण देव आमगेल सहाय करतलो आमकां सोण घालना म्हूण त्या प्रकार आमकां क्लॅरिटी येता आमकां लायफांत म्हूण पळोवं येता आनी हें भगवद्गीताचें अध्ययन आमी देवाल खातीर कनेक्ट करूं येता आनी देवालें स्मरण आमगेल हृदया भितर येताना खंडीत आमी देवाल गायडन्स मेळटा आमकां जिवनांत मुखार सून वचचें सो गीता आमी कंक्लूड करतना पळयलें की एक प्रकार क्लायमॅक्स हें महाभारताच्या क्लायमॅक्सा भितर वयलें क्लायमॅक्स हें आनी हाजे मुखार हाजे कृष्णाल आनी अर्जुनाल मध्य जाल्लो संवाद भूत न भविष्य फूड जाय न्ही आनी मुखार सून जायच ना तसलो एक प्रकार संवाद आनी खंयच्या परिस्थितींत आसल्यार आमी हें गीता अध्ययन करचें म्हळ्यार वरात आसल्या अर्जंट परिस्थितीन तुवें देवान क्लासरूम करून सोडलें म्हळ्यार आमगेल खंयच्या जिवनांत आसल्यार आमी केन्ना टायम काडूं भक्तां ओट्टू आमी गिताचें अध्ययन करता ती तेन्ना खंडीत आमगेल ते दृश्टी आमगेल एक देवाल प्रती देवाल भक्ती प्रती तें एक आमकां म्हणटात पळय चांग रुपार दिसून येतलें आनी आमी दृढ मनाने भक्ती करून आमगेल खातीर आनी आमगेल परिवारा खातीर आनी आमगेल समाजा खातीर चांग जावचें तसलें कार्य करचें तसलें देव आमकां शक्ती दितलो सो हांगार अभयता कोणाक कसलें कॉमेंट कसलें आसल्यार तुमी करूं येता हेजें आमी सेशन हांगा कंक्लूड करता हरे कृष्ण धन्यवाद तुम्ही पुरा जणांना टाइम काढून अटेंड केलेला आम्ही संक्षिप्त रुपारी गीताचे मेसेज करचे तांची दोन 18 अध्यायाचे केलेलं आसा मुखार सून आतां पास अर्जुनाल सिरीज नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूया की कसं आतां युद्ध सुरू जातरी कसं जाता ते आमी पळोवया तेवूय आमी पळोवया सो धन्यवाद पुरा जनाक हें सेशन अटेंड खातीर आमी एक 3-15 हरे कृष्ण महामंत्र जप करून हें सेशन कंक्लूड करूं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः हरे कृष्ण धन्यवाद पुरा जनाक नेक्स्ट संडे आपास मेळया अर्जुना विषय हरे कृष्ण